Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 हा बहिणीनो, आज आम्ही पावसा खातीर मागूंक आनी पावसा खातीर अर्घां दिवंक तो नाही घ्यायल्या. कोणा पावस मस्त मेळ्ळा तांणी अर्घां दिवचे आनी कोणा पावस उणो आसा आनी कितें आनी मागाचे पावसाक. पूण सगळ्यांनी पावसाक मागाचे. सगळ्या आमच्या सगळ्या इंडियांत पावस जाय तितलो ना न्हू आनी जाय तितलो येना म्हूण ही सांगते आहात फोरकास्ट देखून वी गो ऑन प्रेईंग फॉर द रेन. पूण एकच रिजन न्ही सांगात आमी आज मागता झुजांत जोर जाती आसात झुजांय समाधान जाय जे आमच्या लोकांक राखा जाय परगांव सगळे आमी तेजो मागोवंक हांगासर आसा. आमी हांगासर आमचें काम मागचें दिवचें देवान देखून आमी सगळें सरेंडर कर मागता. हांगासर आज आमकां आसा फादर जेसन मॉनीस तो हांगासर थोड्या वर्सां आदीं हांगासर सहाय पाद्र्याक जावन तो आसलो. आतां लोरेटो थंयसर इस्कालांत थंयसर सेंट्रल स्कूल आसा ताजो प्रिंसिपल जावन फाटलीं थोडीं वर्सां जावन तो वावर करता. देखून आज ताचें काम इल्लें चड न्हू हांगासर मागण्याच्या वावराक आयला. ताका आमी हार्दीक स्वागत म्हणटा. हार्टी वेलकम फादर जेसन. ओके जाय. आतां आमकां दारान सुरू करया आराधनायचें. ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. सोम्याक आमी स्वागत करया. येवकरिस्तांत जेजू आमचे मदगात हजर जाता आसतना आराधना मुखांतर गीत गावचे मुखांतर देवाक आमी स्वागत करता आसतना दिंबेर आमी पडया. जी काळजां मना सोम्यातय आमी उबारुया. उंड्या रुपार आसलेल्या जेजूक आमी भक्तीन मान करया. मुझे देवा तुझसे बोलो रसनार मोसो धनी कोरो सगळ्या तुसो हावे सदांच करूं हावो. मोगान देवा तुझ्या काळीस मोचे तुका दिता. मोगान देवा तुझ्या दाता का
तुका दिता इतलो मोग मोजो केलो म्हाका रोसोय म्हाका पोसलोय एक मोजो Abraham sosloy Yem kondantlo Yedol rakloy Moga deva tuja lata Kalis Moshe tuka dita Moga deva tuja lata Kalis Moshe tuka Sakramentan हजरसच्या जिव्या देवा आम्ही तुझे समोर आयल्याव दिंबयेर पडून आमचो मान तुका आमी अर्पिताव आमचें सर्वस्व जिवितांत केल्लें बरेंपण आदारलेलें कोटेपण आमचें थंय आसलें उणेपण तुका आमी समर्पिताव सालोरेस आमचो पात्रून तुजो सेवक तुजे मुखार सरपडलो संपूर्ण मापान तुका ताणें अर्पीत केलो तशें जिवीत आस्त सेवा आखरेक आपलो जीव तशेंच मोगाळा जेजू आमी तुजे थंय आमी आयल्या आमचो वेळ आमचें ज्ञान तुवें दिल्लें गिन्यान दिल्ली बेसांवां तुवें दिल्लीं आशिर्वादां सकड आमी हांगासर घेवन दिंबयेर पडून आमचो मोग तुका दिवंक आमी आयल्या हो थोडो वेळ मौन आनी आराधनांत तुजे संगतपण गुंडायेन अनुभव करून तुका दिन वासूंक आमी फुडें सरतांव आसता हो वेळ आमी भेटोवचो तुका मानवलो जावं आमचें हें किरकोळ आराधन सुमया तूं स्विकार कर जशें वेदी वयर भेटयलोलो दुंप दुवरा रुपी वयर चडटा तशें आमचें आराधन तुजे थंय पावो आमेन बसया एवकारिस्ताचेर आमचे दिश्ट आमी कुंचोवया सांजुआव पावल दुसरो म्हणटा एवकारिस्त संपूर्ण एका व्यक्तीक दिल्लें इनाम न्हय बदलाक उंडो जो कोण सोंकोवंक आशेता तसल्याक आराधन म्हळ्यार आमी देवा मुखार कितें प्रदर्शन करता तें मात्र न्हय बरीं गितां जावंक पुरो भक्तीपण जावंक पुरो आमी जोडचे ते हातांत ते मात्र न्हय बदलाक ताणें आमचो अनिकी अदीक अदीक मोग करूंक आमी अवकाश कर दिवचें that we allow ourselves to love him more and more त्या देखून सक्रामेंताचेर दिश्ट आमी कंसयत आसतना देवाक आमचो मोग करूंक आमी सोडया
सान लोरेसान आपल्या जिणयेच्यो अकरेच्यो घडयो तरी तो भियोंक ना, बदलाक तो धैर्यान आसलो. त्या उज्याची, त्या आकलासाची, ताच्या जिवाची ताणें पर्वा करूंक नातली, कारण पयलेंच ताणें ताचें काळीज देवाक दिल्लें. तशें आमचें काळीज सोम्याक आमी दिवया, ताका आमी आराधन करया. आमची जाप जावं दी. आराधन तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू. तूं पालवनांतलो उजो आनी पालवनांतलो दिवो देखून आराधन तुका सोम्या जेजू. आमच्या उणेपणांत तुजी बळवंतकाय तूं दाखयताय देखून आराधन तुका सोम्या जेजू. सुकुल्ल्या हाडांक जिवान भरताय देखून आराधन तुका सोम्या जेजू. तुवें वादळ वावर थंड तें केलें देखून आराधन तुका सोम्या जेजू. तूं पवित्र जावन आसाय देखून आराधन तुका सोम्या जेजू. आमचे खातीर जीव अर्पिल्ली शेळी जालोय देखून आराधन तुका सोम्या जेजू. तुजी महिमा सर्गी आनी संसारी परजळटा देखून आराधन तुका सोम्या जेजू. सर्गी संसारी तुजी महिमा आटापूंक जायना देखून आराधन तुका सोम्या जेजू. काळोख पयस धांवडावचो उजवाड देखून आराधन तुका सोम्या जेजू. आटापूंक मेजूंक जायनातलो मोग दाखोवचो देव तूं देखून आराधन तुका सोम्या जेजू. हर एक जिवी सर्गी संसारी तुजी महिमा वर्णिता देखून आराधन तुका सोम्या जेजू. तुजो कळमीत नातुल्लो मोग तूं आमकां दाखयताय देखून आराधन तुका सोम्या जेजू. तुजें नांव आमच्या आकांत आमचो उलो जाता देखून आराधन तुका सोम्या जेजू. तुजी कृपा आमकां सलवणेतावन भायर काडता देखून आराधन तुका सोम्या जेजू. आमच्या विस्वासाच्या किसडीत तूं आमकां लागीं आसाय देखून आराधन तुका सोम्या जेजू. तूं देव जी वाट आसा करताय, जंय आमचे दोळे ती वाट पळोवंक सकना देखून आराधन तुका सोम्या जेजू. आमच्या हर एका परिक्षेंत तुजो मोग आमचे थंय एक ध्येय गीत जावन आसा देखून आराधन तुका सोम्या जेजू. तुका आमी आराधन करता. न्हय तुजे संगी जिवीत सुलाभ म्हणून पगार तुंच आमकां पुरो म्हूण देखून आराधन तुका सोम्या जेजू. तूं जावन आसाय ताळो गांवच्या हर एक गितां प्रास व्हरतो देखून आराधन तुका सोम्या जेजू. आमच्या कश्टांत आमच्या जिविताची दिशा बरयताय देखून आराधन तुका सोम्या जेजू. तुजो थाळो उचांबळ दर्ये थंड केल्ले परी आमच्या आकांतान भरलेली काळजां तूं थंड करताय देखून आराधन तुका सोम्या जेजू. तूं जावन आसाय जिविताचो नांगोर जेन्ना सकदां संगती हालतात ते दळा आमकां तूं धैर्यान भरताय देखून आराधन तुका सोम्या जेजू. तुजी काकुळट आमची हर एक सकाळ देखून आराधन तुका सोम्या जेजू. हर एक पावटी पयस वेताना आमकां तूं पाटी हाडताय देखून आराधन तुका सोम्या जेजू. पातकान सांपडल्या वेळार निराशेंतलो आसरो जाताय देखून आराधन तुका सोम्या जेजू. तुजी काकुळट परत परत घरा पाटी हाडता देखून आराधन तुका सोम्या जेजू. आमच्या बियांनी धैर्याचो ताळो तूं जाताय देखून आराधन तुका सोम्या जेजू. तुजी बरवशाची उतरां केदींच सरनांत देखून आराधन तुका सोम्या जेजू. तुजो मोग आमच्या काळोखाच्या जाग्यांनी उजवाड भरता देखून आराधन तुका सोम्या जेजू. तुजें समाधान आवरांतावन आमकां भायर काडिना, बदलाक त्या आवरांतल्यान शाबितायेन आमकां वसोंक राखताय देखून आराधन तुका सोम्या जेजू. तुजी कृपा आमकां तुका मेळच्याक एक सांको आमचे देखून आराधन तुका सोम्या जेजू. आमचें भविश्य तुज्या हातांत आसा देखून आराधन तुका सोम्या जेजू. आमचो कुवळी तूं नवाय नव शेळयांक सोडनो आमकां तूं सोदून येताय देखून आराधन तुका सोम्या जेजू. कळजांतावन आमी सोम्याक आमी आराधन करया. आमचो वर्तो देव आमचे संगता तो आसा. सगळ्या संवसारांतल्या व्हड सुखाच्या की सडीत सूख तें आनी हें सूख खंयच्या संगतींत आमकां दिवंक जायना, कित्याक जो सर्गीचो बाप आमचे सोबे आसा. तर त्या सोम्याक आमी आराधन करया. गावया आमी कन्नडा हें गीत. हांव पयलें 2 चरणां म्हणटा आनी म्हज्या संगता तुमी उपरांत म्हणचे.
ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಮುನಿಯ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಪರಮೋನ್ನತರೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ. ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ. ಪರತೆ ಕೋಟಿ ಪುಣ್ಯ. ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಪರಮೋನ್ನತನೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ. ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ. ಹಾಲೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. Samia dimbia na minha sal, boso na minha sal, पण आमच्या त्रेक जाऊन आसात तू आमचे संगता साई, आमकां पळयताय, आमचे संगता उलयताय. ज्या केव तुका पळोवंक शाक त्या रुखार सोडलो आनी तुजी दिश्ट ताचेर तुवें फांकयली. रक्तस्रावाच्या स्त्रियेन कश्ट नासली ती स्त्री तुजे सरशीन आयली तुका आपडूंक आनी तुका पळोवंक. कुड्डे तुजे सरशीन आयले आनी म्हणाले आमकां पळोवंक जाय. वैमोगाच्या जेजू, तूं आमचे संगताच आसा आसता, आमचे काळजाचे दोळे तूं उगड. तुका आमी पळोवंक तुजो तो मोग अनुभव करूंक आनी अशें आमचें जिवीतच तुका एक आराधन जावन भेटोवच्याक आमकां तूं कृपेन तूं बर. जीवंत देवरे आराधने, जीविसुववरे आराधने. मुनिया जीवंत देवने आराधने, जीविसुववरे आराधने. ಜೀವವ ನೀಡುವವರೇ ಆರಾಧನೆ, ಜೀವದ ಬುಗ್ಗೆಯೇ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ. ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ. ಹಾಲೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ.
ताबोर पर्वताचेर रुपांतर जालोय तूं सर्गींचो वैभव पळयलेले ते शीस म्हणाले सोम्या आमी हांगाच रावचें कितलें बरें मोगाळा जेसू ह्या घडये हांगासर थोडो वेळ रावन हें आराधन तुका आमी करूं तोच तुजो मोग वैभव आमी भोगूंक आशेत आसतना आमकांय तो अनुभव तूं दाखय आमकांय तो अनुभव तूं दी ಸ್ವರ್ಗದ ಒಡೆಯನೇ ಆರಾಧನೆ ಭೂಲೋಕ ರಾಜರೇ ಆರಾಧನೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಒಡೆಯನೇ ಆರಾಧನೆ ಭೂಲೋಕ ರಾಜರೇ ಆರಾಧನೆ ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಯಜಮಾನನೇ ಆರಾಧನೆ ಗಣಮನ ಮಹಿಮೆಯು ನಿಮಗೆ ಸದಾ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಹಾಲೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 Hallelujah, 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 hallelujah. सोम्याच्या हजरपणात आम्ही आसता आसतना आमची एकच आशा जावन आसा देवाचें उतर आयकोवचें तर उबी आमी रावया जुवांव सोवांचेल अध्याय 12 वळ 20:4 तावन 20:6 पर्यंत आमी आयकोवया सतच हांव तुमकां सांगतां गोवांचो कण मातयेन पडून मेल्ले करीत तो एकोडोच उरता तो मरत जाल्यार यथेश्ट फळ दिता जो कोण आपल्या जिवाचो मोग करता तो आपलो जीव होगडाय घेता जो कोण ह्या संवसारी आपल्या स्वंत जिवाचो द्वेष करता तो आपलो जीव सासनीक जिणयेक सांबाळटा कोणी म्हजो सेवक जाता जाल्यार तो म्हज्या पाटलाव करूं अशें जंय हांव आसां थंय म्हजो सेवकी आसतलो म्हजी सेवा करतल्याक म्हजो बाप मान करतलो बसया एक घडीभर मौन रावन जे देवाचें उतर आमी आयकलेलें आसा हांगासर
आमचे मुदगात आसच्या जेजून उलयलेली ती उतरां आमी आयकली. ती उतरां आमची करून घेवया. म्हज्या जिविताक जेजू कितें सांगता तें समजून घेवंक आमी प्रयत्न करया. ह्या उतरांनी आमची काळजां मनां उजवाडायल्या. त्या जेजूचे स्तुती आमी करया. सगळ्याच्या की प्रमुख जावन हें देवाचें उतर म्हाका आनी तुका लाभलां. आमची खंत बेजाराय ह्या उतरा द्वारे जेजू आज पयस करता आसतना पातकी जावन आसल्या म्हाका म्हजें जिवीत नवें करूंक एक अवकाश दितना, म्हजींच म्हणली आसली म्हाका सोडून पयस वेताना, म्हजो सांगात तुजे थंय सदांच आसा म्हणून धैर्य दिल्ल्या जेजूक आमी उपकारी मनान अर्गां दिवया. देवाचें उतर नियाळ करच्या पयलें ताची उतरां कितली मोलादीक, ಸಾವಿರಾರು ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ವಜ್ರಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಅತಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದುದು. ಕನ್ನಡ गीत आमी गव्या आनी नियाळाचे की पयलें देवाचें उतर कितलें मोलादीक म्हणलें समजून घेवच्याक हें गिता मुखांतर आमी प्रयत्न करया. गव्या आमी गीत ಸಾವಿರಾರು ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ವಜ್ರಕ್ಕಿಂತಲೂ. ಸಾವಿರಾರು ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುತ್ತು ರತ್ನಕ್ಕಿಂತಲೂ ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ರಮ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುತ್ತು ರತ್ನಕ್ಕಿಂತಲೂ ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ರಮ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಚಿಂತೆ ದುಃಖ ವ್ಯಥೆ ಇದ್ದರು, ಎಂಥ ಕಷ್ಟ ಬಂದರು, ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಚೈತನ್ಯ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಾನು ಬಿದ್ದು ಹೋಗದಂತೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಚಿಂತೆ ದುಃಖ ವ್ಯಥೆ ಇದ್ದರು, ಎಂಥ ಕಷ್ಟ ಬಂದರು, ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಚೈತನ್ಯ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಾನು ಬಿದ್ದು ಹೋಗದಂತೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುತ್ತು ರತ್ನಕ್ಕಿಂತಲೂ ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ರಮ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ವೈರಿಗಳು ಮುತ್ತಿ ಬಂದರು, ಆಪತ್ತು ಇದ್ದರು, ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಜಯದ ದಾರಿ ತೋರುತ್ತೆ. ನಾನು ಬಿದ್ದು ಹೋಗದಂತೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾವಿರಾರು ವೈರಿಗಳು ಮುತ್ತಿ ಬಂದರು, ಆಪತ್ತು ಇದ್ದರು, ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಜಯದ ದಾರಿ ತೋರುತ್ತೆ. ನಾನು ಬಿದ್ದು ಹೋಗದಂತೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುತ್ತು ರತ್ನಕ್ಕಿಂತಲೂ ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ರಮ್ಯವಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ರಮ್ಯವಾಗಿದೆ. जेजून सांगले उतर गोवांचो कण मातयेन पडून मेल्ले करीत तो एकोडोच उरता.
तो मरत जाल्यार येतेस्ट फळ दिता. आज म्हाका आनी तुका जेजूच्या पांया तळा बसून आसतना आमच्या हर एकल्याच्या जिविताक मेळचें धैर्यादीक उतर सोम्याचें. तुझ्या जिवितांत कश्ट आसतना भिये नाका. चडावत आमी कश्टांत आसतना थोडे फावटी कश्ट जातना आमकां फोनां येतात. डू नॉट वरी, आय एम विथ यू. भिये नाका, हांव तुजे सांगत आसा. कालें कश्ट आसल्यार म्हाका सांग, आय वील रीच आउट. हांव तुका मेळटा, कुमोग करता. आमकां धैर्य दिवचें उतर आमी आयकता. पूण गरजेंत आसतना कोण कुमोग करता म्हणून विचारलेल्या त्या मनशा लागीं तुवें वचून विचारलें तर, ताका एक फोन केलें तर, आनी तुजे कश्टांची परिस्थिती सांगल्यार तो म्हणटा एक घडी राव, इल्लो बिजी आसा, मागीर करता. मागीर तें फोनय आसना, कॉलय आसना. मागीर फोन केल्या उपरांत एकच तो फोन नॉट रिचेबल, नातल्यार स्विच ऑफ वा आउट ऑफ कवरेज. मनशांनी आमकां दिवचें तें धैर्यादीक उतरां आनी सांगात. पूण जेजू तशें म्हणना, बदलाक हांव आसां तुमचें सांगता संवसाराच्या आखेर पर्यंत म्हणून म्हणटा आसतना जिवितांत कश्ट आसलेच त्या देखून तूं धैर्य घे म्हणून आमकां धैर्यान भरच्याक तो आपोवणें दिता ह्या एवकारिस्तांतावन. आमच्या पात्रोन सांता लोरेसाचें जिवीत आमी पळयलें जाल्यार तो एवकारिस्ता मुखार तो बसलो. एवकारिस्तांतावन ताका तें बळ मेळ्ळें. मनशाच्या धैर्याचेर तो पातयेवना, बदलाक सोम्याचेर ताणें आपलो तो कितो भरवसो आसा तो दवरलो आनी संपूर्ण ताचें जिवीत आसा तें ताणें सोम्याकच समर्पिलें. आपणाची संपत्ती कितें म्हणून आसा ती ताणें सगळ्यांक दिलें, दुर्बळ्यांक दिली. आनी तो जाण आसलो एवकारिस्ता थंय ताचें बळ तें थंय आसा. आपणाचें तें बळ एवकारिस्तांत आसा आनी थंय तावन म्हाका तें बळ मेळटा. आनी जेन्ना कोणाक हांवें कुमोग केल्या तांचे थंय त्या सोम्याचें मुखामोळ म्हाका पळोवंक तो मेळटा म्हणल्या त्या भरवशान तो धैर्यान आसलो. आनी तोच एक गोवांचो खण जावन मातयेन पडलो. तो एकोडोच उरवना, आपणाच्या जिवाचें बलिदान केलें आनी आमच्या मुखार आसतो आमचो पात्रोन सांत जावन देवाक मोगाचो जाल्लो जावन तो आसा. मोगच्या बाबा आनी भयणी, व्हडा संख्यान आमी हांगासर ह्या आराधनाक आयल्या मिसांत आमी भागीदार जाता. एक सवाल आमी विचारया आमकांच. आज म्हजें तें ट्रेजर वा म्हजी ती आस्त कितें? हें सकड आसून एक गोवांचो खण जावन मातयेन पडून हांव आसल्या जाग्यार आसून तें पडून तें एकोडच उरन आसतना आपणाचोच जीव खाली करून जिवीत दिवंक फळ दिवंक हांव सकतां गी. दोळे आमचे आमी दांपया. हें उतर नियाळूंक आमी प्रयत्न करया. कोणीय म्हजो सेवक आसा जाल्यार तो म्हजो पाटलाव करूंक म्हणून जेजू म्हाका आनी तुका आपयता आसतना आज विशेष रितीन उलो आसा ह्या नोवेना वेळार आमकां पावसा खातीर मागूंक. पावस ना म्हणटा आसतना आमकां भें दिसला. पूण आमची तो विश्वास आमी तो सांडू ना. कित्याक मागा तुमी घेतल्यात म्हणून जेजून म्हाका आनी तुका सांगला. आनी त्याच खातीर विशेश जावन आमी आज मागता आसतना मोगच्या बाबा आनी भयणी, आमचोय थोडो त्याग करूंक आसा देखून हे सवाल सारके रितीन नियाळूंक आमी प्रयत्न करया.
विश्वासान मागल्ल्याक देवान ना म्हणूंक ना. जेजूक पळोवंक आयलेली, जेजूक मेळोवंक आयलेली एका वा एका उद्देशान थंयसर आयिल्ली. म्हाका पळोवंक जाय, म्हाका सोलोवंक जाय, तुजो पाटलाव करूंक जाय. आनी जेजून हर एकल्याक आपडलें, गूण केलें, बरें केलें. तांचें मागणें ताणें आयकलें. आनी अशें बरें केल्लें तो वळो 10 जण बरे जावन गेल्ले, पूण फाटीं आयिल्ले कितले? एकलोच. फाटीं आयिल्लो एकलोच. आनी जेजून विचारलेलें उरले खंय आसात? आज हांव तो उरलो जालांगी वा फाटीं आयिल्लो हांव जाला. त्या देखून मोगाच्या भावांनी भयणी, देवान आमच्या जिवितांत केल्ल्या सर्व उपकारा खातीर ताका आमी अर्गां दिता आसतना आमच्या जिवितांत जायते उपकार जेजून आमकां केल्यात. त्या देखून आमी ताका अर्गां दिवया. आमची जाप जावन दी. अर्गां तुका सोम्या जेजू. आमी व्हडल्या ताळ्यान आमी म्हणया, अर्गां तुका सोम्या जेजू. अर्गां तुका सोम्या जेजू. तूं बरो गवळी देखून, अर्गां तुका सोम्या जेजू. तूं सतानी वाट देखून, अर्गां तुका सोम्या जेजू. संसाराचो आरंभ देखून, अर्गां तुका सोम्या जेजू. तूं उजवाड आनी साल्वासांव देखून. अर्गां तुका सोम्या जेजू. मागा तुमी घेतल्यात म्हणून सांगून आमकां जायत्या मागण्यांक आमच्या बेसावांनी तुवें भरलाय देखून. अर्गां तुका सोम्या जेजू. पेल्या सोमोग करूंक आमकां तुवें शिकयलाय देखून. अर्गां तुका सोम्या जेजू. म्हजी शांती तुमकां दितलो म्हूण तुजी शांती तुवें आमकां दिलाय देखून. अर्गां तुका सोम्या जेजू. तुमची काळजां आकांतांत पडची न्हय म्हणून म्हणल्या उतराद्वारी म्हाका धैर्य दिलाय देखून. अर्गां तुका सोम्या जेजू. म्हजें जू हळू, म्हजें वजें हळू म्हणून सांगून आमच्या कश्टांनी तुजो सांगात तुवें आमकां दिलाय देखून. अर्गां तुका सोम्या जेजू. दोग वा तेग म्हजे नांवी सांगाता मेळटात थंय हांव आसा म्हूण सांगला. सांगता आसतना आज आमचे सांगाता हजर आसाय देखून. आपल्या इश्टा पासत दीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना म्हूण सांगून आमचे खातीर तुवें जीव दिलाय देखून. बक्षिया तुमकां बक्षणे मेळटले म्हूण सांगून आमकां बक्षणे दिलाय देखून. हांव जिविताचो उंडो म्हूण सांगून म्हजे जिविताचो उंडो जालाय देखून. संसाराचो उजवाड जालाय देखून. अर्गां तुका सोम्या जेजू. बरें कुटुंब तुवें आमकां दिलाय देखून. अर्गां तुका सोम्या जेजू. बरें जिवीत तुवें आमकां फावो केलाय देखून. अर्गां तुका सोम्या जेजू. बऱ्या भलायकेन तुवें आमकां भरलाय देखून. अर्गां तुका सोम्या जेजू. ह्या घडये हांगासर येवन थोडो वेळ तुजे संगता करसूंक तुवें आमकां फावो केलाय देखून. अर्गां तुका सोम्या जेजू. तुजें उतर नियाळून जिवीत नवें करूंक म्हाका एक तुवें आपोवणें दिलाय देखून. अर्गां तुका सोम्या जेजू. फावो आसल्या वेळार कुमसाराचो सक्रामंत घेवन तुजे संगता राजी जावंक तुवें आमकां अवकाश करून दिलाय देखून. अर्गां तुका सोम्या जेजू. हांगासर एकामेका मागता आसतना एकामेकाच्या त्या एका एग्जाम्पलाद्वारे आमकां आमचे काळजां तुजे थंय उबारूंक तुवें आमकां अवकाश करून दिलाय देखून. अर्गां तुका सोम्या जेजू. आमच्या कुटुंबाचेर तुवें आशिर्वाद दिलाय देखून. अर्गां तुका सोम्या जेजू. सर्गींची दिरवी पुंजावंक तुवें आमकां शिकयलाय देखून. अर्गां तुका सोम्या जेजू. वोचा प्रजांचे शीज करा म्हणलो तो जबाबदारेचो वावर आमकां दिता आसतना आमचे संगात तूं रावलाय देखून. अर्गां तुका सोम्या जेजू. हे दोळपर्यंत मागले आमकां तुवें फावो केलाय देखून. अर्गां तुका सोम्या आमच्या भुरग्यांक बरें शिकप, युवा जनांक बरो फुडार फावो केलाय देखून. अर्गां तुका सोम्या जेजू. ह्या जगा मुखांत्र तुजें उतर नियाळून त्या उतरा प्रमाणे चलोवंक आमकां तुवें अवकाश करून दिलाय देखून. अर्गां तुका सोम्या जेजू. मोगाळा भावा आनी भयणी, आमच्या जिवितांत जेजून केल्ले उपकार जायते आसात. कितल्याशागी आकांतांत ताणें आमकां राखलां, सांबाळलां. आमचे संगता तो समकला. संवसारी आशेद्वारी आमी जायते पोटी आमी पयस पावता. आमचे थंय उणेपण आमचे थंय घडटा. कुमसारांत येवन आमची पातकां उसारून बॉक्साने जोडून परत पाठीवेच्या वचून इल्ल्याशा वेळानच परतेक त्याच उणेपणांत आमी संपडटा. म्हळ्यार आमी तितले अस्कत जाता.
थोडे पोटी आमचे सांगत सोमी आसा म्हणलेंच आमी विसरता मनशापण जायते पटी आमी होगडायता तरी पूण देवान आमकां पयस करूंक ना आमचे थंय राग आसलेल्या मनशांक आमकां कोणाक आमकां समाधान भोगना द पीपल हू डोंट लायक आय डोंट लायक दॅट पर्सन अशें म्हणून त्या मनशाक आमी पयस करता जर एका व्यक्ती थंय म्हाका राग आसा तर तो पडलो जाल्यार तो पडलो गी ताका उठोवंकूच जावंक नजो असले आमी एका रितीचे मागणे आमी करता पूण तसो जेजू आमकां अशें म्हणत जाल्यार आमी खंय आसच्या तो म्हणटा की तसो ना बदलाक म्हाका आनी तुका बक्षिता परत ताचे थंय तो आमकां पाटी हाडटा आमकां आपल्या बेसांवांनी भरता देखून त्या सोम्याची स्तुती आमी करया गीत गावन ताका आमी स्तुती करया आमची अर्गां आमी ताका भेटोवया आमच्या जिवितांत केल्ल्या सर्व उपकारा खातीर उबी रावया उपकारी मोनान सोम्याची स्तुती गावन गावया आमी गीत गावन स्तुती करया गीत गाऊन स्तुती करूया येशूच्या माना खातीर हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती गीत गाऊन स्तुती करूया येशूच्या माना खातीर हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया गीत गाऊन स्तुती करूया येशूच्या माना खातीर हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती पातक्याचो मोगदान केलो आमचे खातीर तो करसार मेलो पातक्याचो मोगदान केलो आमचे खातीर तो करसार मेलो पातकातावन म्हाका मुक्त केलो स्तुती ताची गावच्याक तयार केलो पातकातावन म्हाका मुक्त केलो स्तुती ताची गावच्याक तयार केलो गीत गावन स्तुती करूया येशूच्या माना खातीर हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया गीत गाऊन स्तुती करूया येशूच्या माना खातीर हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती गीत गाऊन स्तुती करूया येशूच्या माना खातीर हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती करून ताची स्तुती करून ताची स्तुती हालेलुया हालेलुया हालेलुया
एकरितीचो वैभव आनंद मतीक समाधान आमी हांगासरच आसचें कितलें बरें. गांवक म्हाका गायता तितलो ताळो ना, पूण सक्कडी सांगाता मेळून गायता आसतना म्हजोय ताळो मेळटा आसतना तें गीत तें संगीत रंगीत जाता, आयकोंक भोव मधुर जाता. सांगता एकामेका मागता आसतना खुशीचो मागलें पळोवन म्हाका इल्लेशें माग घेवन बगता. वय मू बगता गी वय म्हजी गिन्यान मोत तेणे हेणे भोवन आसा तरी एकलो हात जोडून दोळे धांपून मागता जाल्यार ताचें भक्तीपण पळोवन म्हाका इल्लेशें मागोवंक आदाराचें जाता. अशें म्हणटा आसतना मोगाच्या भावा आनी भयणी, म्हजी आनी तुजी जबाबदारी आनी कर्तव्य जावन आसा मागचें. शिसांनी जेजू लागीं म्हळें सोम्या आमकां मागोवंक शिकय, कित्याक जेजूनच म्हणलें आसा इल्लोसो वेळ तुमचेच खातीर तुमी दवरा म्हणून वरे विंगड तांकां घेवन तो मागोवंक गेलो. आपूण कश्ट मरण सोसूंक वेच्या फुडें गेत्सेमनी मळ्याक तो गेलो, शिसांक सोडलें, इल्ले मुखार वचून दिंबयेर पडून तो मागा लागलो. आपणाचें मिसांव काम सुरवात करच्या पयलें जेजून थोडो वेळ मागण्यांत करसिलो. खुर्सार उमकळटा आसतना बापा लागीं थंय तावनी ताणें मागलें. बापा तांकां बक्षी. ते कितें करतात तांकां कळीत ना. आज जायते पोटी आमी कितें करता आमकां कळीत आसा गी. आमकां एक इशारो आसा, कितेंय उलोवच्या पयलें कितेंय करच्या पयलें चिंतीचें. थिंक बिफोर यू एक्ट. पूण आमी कितें करता, एक्ट फर्स्ट एंड देन थिंक. आनी आमचें जिवीत वाटेर पडटा आसतना आमी देवा सरशी धांवन येता, आमी बोब मारता, देवा म्हाका आदार दी, आनी मागलें थोडे पोटी म्हाका मेळना म्हूण सांगून जेजूकूच आमी दुर्सता. आमचें मागणें देव आयकना म्हणलो शीण आमी उसारता आनी आमी म्हणटा देवाक हांवें पातये जाय जाल्यार, सोम्याक हांवें पातये जाय जाल्यार म्हाका एक कुणा जाय, म्हाका एक अजाप जाय. आतां अजाप जाता गी. तुमी हांगासर सक्कडी आमी बसून आसा जाल्यार तें एक देवान दिल्लें अजापच. आमच्या जिवितांत केल्लें एक अजापच देवाक आमी अर्गां दिवया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. पळया कितलीशीं बेसावां देवान आमकां दिल्यांत, आमच्या संगता तो रावला. एक उस्वास आमी काडटा जाल्यार देवाचें तें एक बेसांव. थंय आस्पत्र्यांनी जायते व्हेंटिलेटर आसात, उस्वास काडूंक कश्ट जातात, पूण देवान आमकां उस्वास दिला. सोलोंक जायनासतना जायतीं कश्टोन आसात, पूण आमी सोलोन आयल्या, आमी गाडयेर आयल्या, पूण मेटां काडून सांगासर भितर येवन आमी बसल्या. म्हाका चलचें तितलें बळ दिलां. घंटी दूख आसात की, आसात की, आसात. तरी पूण सोलोंक जायना गी आमकां, जाता. देवान आमचें थंय अजाप केलां आनी हें सक्कड केल्ल्या देवा थंय परत आमी तीच कृपा आमी मागया. त्या देखून सांब पावलून सांगलें तें उतर आसा, तुजी कृपा म्हाका पुरो. तो कश्टलो, कश्टो नासलो, पूण तो म्हणालो तुजी कृपा म्हाका पुरो. तर दिंबयेर आमी पडया.
सोम्याची कृपा आमी मागया. एक ल्हानशें एक गीत आसा ते पयलीं आमी म्हणया आनी आमी मागोवंक प्रयत्न करया. म्हज्या सोम्या म्हज्या धन्या म्हाका तूं मागोवंक शिकय. शिसांनी केल्लें हें मागणें आमी म्हणया आनी सोमी आमकां मागोवंक शिकयतलो. कितें मागचें म्हणलें म्हज्या त्या काळजांत तो घालतलो देखून हें गीत भक्तीन आमी म्हणूंक आमी प्रयत्न करया. म्हज्या सोम्या म्हज्या धन्या म्हाका तूं मागोवंक शिकय. सोम्या मागोवंक शिकय. सोम्या मागोवंक शिकय. सोम्या मागोवंक शिकय. सोम्या मागोवंक शिकय. म्हज्या सोम्या म्हज्या धन्या म्हाका तूं मागोवंक शिकय. म्हज्या सोम्या म्हज्या धन्या म्हाका तूं मागोवंक शिकय. सोम्या 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 मागोवंक शिकय. मौन रवया. सोम्या म्हाका मागोवंक शिकय म्हणून आमी मागला. तर पयिल्लें जावन आमी मागया आयच्या प्रत्येक इराद्या पासून. ह्या पृथ्वेचेर देव बेसावां घालता. आदल्या आयतारा ताणें सांगिल्लें तें उतर. म्हजें उतर पावसा बरी. तो एका बियाक जीव दिवन फळ दिनासतना पाटी तो येना तशें म्हजें उतर निर्फळ जावन नासता. निर्फळ जावन म्हजे थंय तें पाटी येना बागार तें फळ दिता. त्या देखून सोम्यान बसयलेल्या त्या उतराचेर बरवसून पावसा खातीर आमी मागया. गरजे पुरतो पावस आमच्या बेळ्याक पियोवंक दिसपट्ट्या गरजांक गरजे पुरतें उदक आमकां मेळच्याक. प्रत्येक जावन गटाच्या जाग्यांनी उदक भरलें तर अणेकट्टूंत उदक भरलें तर आमकां वर्सभर खाण उजवाड दिसपट्टें जिवीत सुलाबायेचें जावच्याक आमकां आदाराचें जाता. देखून जंय पावस उणो आसा थंय बरो पावस मेळच्या खातीर आमी मागया. आमच्याच वैयक्तीक जिविता पासून आमी मागया. हांगासर विविध इरादे घेवन आमी आयल्या. त्या देखून एकामेका पासून आमी मागया. म्हज्या दोनी कुशीन आसली मुखल्यान आनी फाटल्यान आसली तांच्या गरजां पासून आमी मागया. जावं पुरो विविध समस्यांनी ती आसात, कश्टांनी ती आसात, अकलासान आसात जावं पुरो, निराशेन आसात जावं पुरो, तांकां देवाचो संगात आदार मेळचे खातीर आमी मागया. आमचेच खातीर आमी मागया. आमच्या उण्यापणांतावन आमी अलग रावूंक सोम्याचें उतर म्हज्या दिसपट्ट्या जिवितांत घेवन त्या प्रमाणे जियोंक सोम्याची कृपा आमी मागया.
विविध वावर करता आमी जावंक पुरो आमच्या भुरगीं बाळां परगांवांत गांवांत तांचे पासत आमी मागया. नोवेनाची तयाराई परबेची तयाराई जावन आसा. ही तयाराई हें आचरण भक्तीक आचरण बऱ्यान जावन हाचे द्वारे आमचें जिवीत नवें करूंक आमी सोम्याची कृपा मागून घेवया. पिडेस्त आमच्या भावा भयणी पासत कोणे आमचे लागीं मागोवंक सांगलां तांचे पासत भुरग्यांच्या देण्या खातीर आशेवन आसात त्या काजारी जोड्यां पासत आमी मागया. जिवीत निर्वाहन करच्याक विविध वावर विविध योजना घालून त्या खातीर प्रयत्न करन आसात तांचे पासत आमी मागया. जायते इरादे ते सवा हांगासर आसात मागोवंक सांगला ते सकट गरजां पासत आमी मागया. ह्या फिरगजेंतल्या विगारा सहाय्यक विगार प्रिंसिपल फिरगज लोक इस्कॉल शिकची भुरगीं शिक्षकां सर्वां पासत आमी मागया. ह्या पुणथळाक भेट दिवच्या हर एका भक्तिका खातीर आमी मागया. सोम्याचो सांगात सदांच आमचे थंय आसूं. सोम्या तुवें म्हज्या पाख्या भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांच एक म्हाका म्हजो पूत बरो जातलो म्हाका भलायकी मेळटली ह्या उतरां द्वारे विश्वास उसारलेले बरी. सोम्या तुवें एक उतर सांगल्यार पुरो आमचें मागणें खंडीत जावन तें आशिर्वादान भरलेलें जातलें. त्या देखून सोम्या लागीं विशेष जावन ही 3 मागणी आमी करया. सोम्या म्हजी काकुळट कर तुज्या जाणवायेन आमकां तूं बर आमचे संगता तूं राव. तर त्याच सोम्याचो आशिर्वाद घेवच्याक आमकांच आमी तयार करया. येसुम्या जेजू क्रिस्ता ह्या विचित्र सक्रामेंता खाल तुज्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडला. तुज्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बोगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय सासनाच्या सासना.
मोग तुजो पुरो सोम्या मोग तुजो पुरो इश्ले गुण जीव दिल्लो मोग तुजो पुरो Argan tuka somiyan Jesu, Somiya Jesu, Oglap tuka somiyan Jesu, Oglap tuka Somiya Jesu, Stuti tuka somiyan Jesu. Stuti tuka Somiya Jesu. सगळ्या मी बसया हांगासर आतां मिसा तयारी करता मिसाची त्या समाधान वाचता तेरा मीस आमी आराम करतले हांगासर आज 94 वर्सांचो बर्थडे संभ्रमसो एकलो मनीस हांगासर मुखार बसला लुईस डिसोजा आमी बोलतावन आयला तशेंच आमी हांगासर आनी 15 वर्सां अंतरल्या खातीर मागोवंक सांगला थॉमस लोबाच्या आत्म्या खातीर 15 वर्सां आदीं अंतरले ताचे 15th डेथ एनिवर्सरी लिटल लोबा आनी कुटाम ती आर्गामिच्या होली क्रॉस वाडो आज आनी दोगांयनी जेवणाक आज महापोशाक जावन आस्ती रावल्यान रोनाल्ड डिसोजा कुडपो आनी जेराल्ड क्रास्टाक वामंजूर आनी ग्रेसी फेर्नांडीस फातिमा वाडो आनी आयच्या जेवणाक कुमोक तांच्या मागता तान दिल्या मातसो मागता आसतना आमी आयची मिसां हांगासर वाचता अर्ग आमी सांग लोरेसाच्या मनाक सुजय डिसिल्वा लुड्स वाडो देवान दिल्या सर बेसांग अर्गां दिता विंडी आग्नेस मिरांदा सांत थॉमस वाडो 94 वर्सां बर्थडे खातीर अर्गां दिता लुईस डिसोजा मेंबर अर्गां रोमोला फेर्नांडीस येयाडी जॉन फेर्नांडीस कुटामो फेर्माई जेनिया मास्करेनस मायदे देवसवाडो रोशन आनी शांती गोन्सालीस वामंजूर तशेंच आमी सयतात शियोन फुटाडो वेळांगणी वाडो स्टॅनली कुटीन आनी कुटाम बिजय वाडो बिजय तशेंच ग्रेसी फेर्नांडीस फातिमा वाडो तशेंच आमी हेनरी रोड्रिगस आनी कुटाम कुलशेखर अर्गां जाकोब जॉर्ज येयाडी देवादी रिचर्ड आनी लिना पिंटोच्या आत्म्या मिस्ता मारिया डिसोजा पोंपय वाडो देवादीन डिसोजा आनी फेर्नांडीस कुटुंबांत अंतरले म्हाजो मिस्ता आयरीन डिसोजा होली रोजारी वाड कुटिना आनी डिसोजाच्या कुटुंबांत अंतरल्या मातसो मिस्ता मेटिल्डा आयरीन डिसोजा डिवायन मर्सी वाड पुलगंत अंतरल्या अल्तरल्या आत्म्या पुलगंतल्या पासत जेसिंता डिसोजा आनी कुटाम मायदे देवस वाडो वॉल्टर आनी फ्रँकी हांच्या आत्म्या वचो मारिया डिसोजा पोंपय वाडो थॉमस लोबो देवादी थॉमस लोबाच्या आत्म्या पासत 15 वर्सांचो उडास रिटा लोबो आनी कुटाम होली क्रॉस वाडो देवादी रॉबर्ट कास्टाच्या आत्म्याक मिस्तिता विक्टर कास्टा कुळूर मॉली लोबाच्या आत्म्या वचो मिस्तिता दिव्या डिसोजा बेंदूर देवादीन जॉन रोजारेच्या डिसोजाच्या आत्म्या मिस्तिता जेसी डिसोजा आनी कुटाम मायद देवस वाडो बॅप्टिस्ट आनी मेरी पिंटोच्या आत्म्या वचो मिस्तिता मारिया डिसोजा पोंपय वाडो देवादीन अलेक्स पिंटो आनी लुईस पिंटोच्या आत्म्या वचो मिस्तिता प्रकाश पिंटो नित्यादार वाडो देवादीन अलेक्स आनी ग्रेसी पिंटोच्या आत्म्या वचो मिस्तिता मारिया डिसोजा पोंपय वाडो हांच्या सुमेर दे बसत दान दिल्ल्या बसत स्पॉन्सरां बसत आनी त्या सांग घेवन हांगासर ह्या मागण्या गेल्या सर्व बसत हरी त्या सांग आमी आतां मागता आमची मागणी सगळें उबारता आसतना आमच्या भुंयचेर पूण असो तो पावस दादोशी बाबा आमकां येवं दी तशेंच झुजां सगळीं रावोन दीत समाधान येवं दी आनी तशेंच आमच्या परगांव आसल्या सांद्यांक तांचें कितें कामांत भद्रती मेळोवन दी तांकां बळ भलायकी आसूं दी म्हणून ही आमची मागणी समर्पिताना सबार पिढींनी कश्ट तरी तांची त्या समाधानी दिल्यांत
एकलो थोडे दीस जावन मोतीर येवच्या खातीर विशेष मागोवंक सांगलां आनी हेर कितें कॅन्सर पिडे कठीण कश्ट नासात पिड्या कितें म्हण काडना कश्ट नासात थंय सुरवां बसोती आमी मिसा वेळार आतां आमी मागता. सुम्या तुझ्या मंदिरात आम्ही आयल्या नरकास स्तुती तुझी एकठांय जाल्या पातका आमची वळखता बोगसाणे मागता याजका संगी मेळून बली भेटयता. स्नानान तुझे संगी एकवटल्याम तुझ्या याजकपणांत वाटेली जाल्या तुझे संगी मेळून बली भेटयता कुर्सा वर्णान तुझ्या भागामी घेता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोपे असो. मोगाळ भावा आनी भयणी ह्या पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. पातकांची दूख धरून सांगता आमी म्हणया. हांव पातके सर्पदेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पसोत भाग्यवंत सदांच आमकां मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराक देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सोमिया काकूत सोमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोमिया काकूत. प्रार्थुया. बापा तुझ्या मोगाच्या उजान पेटून भाग्यवंत लोरेस दुर्बळांच्या सेवेंत विश्वासी रावून आणि रक्त साक्षांचे कष्ट मरण सोसून महिमेवंत जावंक पावलो. ताच्या मोगा सारको दुर्बळ्यांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आणि ताच्या पावलांनी सोलोवंक आमकां बळ दी. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. मिका प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. तुजी बेतकटी घेवन तुजे परदेक सरवाक व्हर तुज्या दैजसो हिंडवो पिकाळ भुंयचे मदेगत रानांत तो एकसुरो रावता. जशें पुर्विल्ल्या काळार तो सरवाक वेतलो तशें ताका आतां बाशनांत आनी गिलियदांत सरोंक वचोंक दे. इजिप्तांतलो तूं बैसरलोय त्या दिसांनी तुवें केलीं तीं विजमितां आतां आमकां दाखय. तुजे सारको देव कोण आसा? तुज्या दैजांत वंचून उरिल्ल्या लोकांचो गुन्यांव तूं काडून उडयताय आनी तांची पथकां तूं बक्षिताय. तूं सदांकाल राग धरिनाय
बगार काकूळ दाखोवच्यान संतोषयताय देखून परतून आमची काकळूत कर. आमचे गुन्यांव पांयतळां मस्ती सगळीं आमची पथकां दर्याचे गुंडायेंत उडय. पूर्वी आमच्या पुर्वजांक शपथ दिल्लोय ताचे प्रमाणे जाकोबाक तुजें विस्वासीपण आनी आब्रामाक तुजी काकूळ दाखय. देवाचें उतर हें. तुझ्या उपादेसाचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करता. तुझ्या उपादेसाचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करता. तुझे उतार पाळचे म्हळ्यार म्हज्या दैजाचो वांटो असो हांवें निर्धार केला सर्वेस्परा. तुज्या तोंडान तावन येतात ती नियमां म्हाका रुपया आनी भांगरा प्रास मोला दी. तुझ्या उपादेसाचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करता. पूण तुज्या सकराक बसयल्या त्या परमाणे तुज्या मोगान म्हाका बुजय आनी धैर्य दी. खनवळयेन म्हाका वागय आनी म्हजो जीव वाचतलो. कित्याक तुज्या धर्मशास्त्रान आसा म्हजी दादोसकार. तुझ्या उपादेसाचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करता. देखूनच आपूट भांगरा प्रास तुज्या उपादेसाचो हांव मोग करता. वय तुज्या कायद्या प्रमाणे हांव चलताना 70 पडकेऱ्यो वाटो हांव कांटाळता. तुझ्या उपादेसाचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करता. तुझ्या उपादेसाचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करता. जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतर पाळता म्हणटा सो मी. तोळ म्हजो बाप ताचो मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी येता. सर्वेस्पर तुमचे सव्वे आसो. तुमचे सव्वे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वार्ता. महिमा तुका सुम्या. लोकाच्या जम्या लागीं आनीक जेजू उलोवन आसतना ताची आवय ताचे भाऊ थंयसर येवन पावले आनी ताच्या लागीं उलोवंक म्हणून भायर रावले. तोळ कोण एकल्यान ताका वचोन सांगलें अळे तुजी आवय आनी तुजो भाव भायर रावल्यांत. तांकां तुजे लागीं उलय जय खंय. पूण जेजून आपणाक ही खबर दिल्ल्यांक जाप दिन म्हळें म्हजी आवय कोण
म्हजे भाऊ कोण आनी आपल्या आशिसांक हात दाखोवन तो म्हणालो, हांगा आसात म्हजी आवय, म्हजे भाऊ. जो कोण सर्गी आसा त्या म्हज्या बापाची खोशी करता, तोच म्हजो भाऊ, म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. देवाचें उतर ये. वाकडी तुका क्रिस्ता. सर्गी आसा त्या म्हज्या बापाची कुशी करता, तोच म्हजो भाव, भयण आनी आवय. सालोरेसाच्या परबेक तयाराय जावनूच आसा, भायर तुमी पळयतात. थोड्याच दिसांनी नोवेन आरंभ जाता आसतना ह्या नोवेना वेळार नियाळच्याक गेल्लो संदेश जावन आसा, हांवें तुमचो मोग केला तशें एकामेकाचो मोग करा. हांवें तुमचो मोग केला तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. तर हो मोग आमी कसो करचो? तो मोग केल्ले वरवीं कितें जाता म्हणलें आयचे देवस्तुती विशेष करून आयची वाचपां आमकां नियाळोवंक आपोवणें दिता. पयलें जावन कशें मोग करचो? विविध रितीचो मोग आसा, त्या मोगा विशीं हांव उलयना. बदलाक क्रिस्ताचो मोग करचो आनी एकामेकाचो मोग करचो कसो म्हणलें आमकां आयचे वांजेलाचें वाचप विशेष जावन आमकां आपोवणें दिता. आयच्या वांजेलाची उतरां आमी आयकत आसतना आमकां इल्लीशीं कठीणायेचीं भोगतात. तुमी आयकलां वाचप, वैमो तुजी आवय बापय या तुजी भाव आनी भयण आवय भायर आसात म्हणटा आसतना कोण म्हजी आवय आनी म्हजी भयण, म्हजो भाव, जो म्हज्या सर्गीच्या बापाची कुशी करता म्हूण सांगता आसतना आयिल्ल्या भावाक आनी भयणीक ह्या कुटुंबाच्या सान्यांक जर भितर घेनासतना भायर रावयलें तर कसले कश्ट भोगतात आमकां कळीत आसा. जर आमकांच जर कोणी आमच्या कुटुंबाच्यानी भितर सोडिना, परगांवांत येता आसतना तुवें येवचें नाका म्हणटात आनी तवळ कशें भोगत? खंडीत जावन हें आयकूंक भोव कश्टाचें. पूण मोगाच्या बाबा आनी भयणी हांगासर आपणाच्याच कुटुंबाक पयस केल्लें तशें भोगता जाल्यार इल्लोसो नियाळ केल्यार हांगासर तें नेगारपण आमकां पळोवंक मेळना. बदलाक एक आपोवणें आमकां आसलें आमकां दिसून येता. ही उतरां जेजू आज हांगा सांगता आसतना भावाचें, भयणीचें वा आवयचें स्थान तो उणें करिना. बदलाक तें स्थान इल्लेशें उबारून धरचें प्रयत्न आज केल्लें आमकां आयच्या वाचपांत पळोवंक मेळटा आसतना ह्या संवसारांत जियेल्ल्या पैकी संपूर्ण मापान पाटलाव केल्लो मोरयेन मात्र, जेजूचो पाटलाव केल्लो मोरयेन मात्र. आनी तिणें ती सांगली उतरां तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. थंय तावन मोरयेन पाटलाव कर, जेजूचो पाटलाव करनेत आसतना जेजू तिका नेगारिना. बदलाक तिचें तें स्थान कितें आसा तें उबारून धरूंक आज धरिल्लें आमकां प्रयत्न केल्लें पळोवंक मेळटा. जेजू आज उलयता आसतना मोरयेक भायर दवरिना, तिका गण्य करिना म्हणून न्हय, बदलाक मोरी कोण म्हणून आमकां तो समजयता आनी देवाचो मोग करचो कसो आनी ताचे उपरांत आमी एकामेकाचो मोग करचो कसो म्हणलें आमकां तो शिकयता. आनी मोगाच्या बाबा आनी भयणी आज मोरी कोण म्हणून म्हाका आनी तुका समजयता आसतना मोरयेन केल्ले परी हांवें आनी तुवें करच्याक जेजू आज म्हाका आज विशेष रितीचें आपोवणें आज आयच्या देवस्तुते मुखांत्र दिता. दुसरें जावन हांगासर जेजू कुटुंबा संबंदा विशांती आज उलयल्लें आमकां पळोवंक मेळटा आसतना आज खंयचोय कुटुंबा संबंद हांवें आनी तुवें तो विंचूंक ना. रक्त संबंद हांवें आनी तुवें विंचूंक ना. बदलाक आमी जल्मल्याव आनी आमकां तें कुटुंब दिलां. पूण जेजू आज विशेश जावन आमकां आनी एक कुटुंबाचें ऑफर करता. कसलें तें कुटुंब? जल्मान न्हय, बदलाक आमच्या निर्धाराद्वारी. By our own decisions, we are offered a family. आमकां एक कुटुंब तो ऑफर करता आनी तें नवें कुटुंब तें देवाचें कुटुंब. ताचो मोग करूंक आनी एकामेकाचो मोग करूंक. हांगासर आमी जमलेली बंदेलची मात्रगी ना,
कुलशेकरची, इजयची, वामंजूरची, लागशिल्या फिरगजेची, पयशिली जायत्या फिरगजेन हांगासर आमी आयल्या आनी एक कुटुंब हांगासर जावन आमी बसल्या वाजता एका खुशे मनाचे आमी जाल्या. आमी एकेका मनान आमी आयसाव, एकेका चिंतपाची, एकेका कालेतीची आमी आसाव जाल्यार हांगासर आमी बसता आसतना ग्रेस्त दुबळो म्हणलो आमी एका रितीचो तफावत आमी करूं ना. तूं त्या फिरगजेचें, तूं ह्या फिरगजेचें, थंय बस, हांगा बस आमी म्हणूं ना. आमी आयल्या आनी बसल्या. कुटुंबाच्या मोगान आज आमी बसल्या वाजता हेंच जावन आसा जेजून आज आमकां एक ऑफर करचें आनी एक तें व्हडलें कुटुंब देवाचें कुटुंब. आनी हांगासर संबंद कुटुंब म्हणटा आसतना जेजू प्रमुख जावन भाव भयण आनी ताच्या आवय विशीं उलयता. भाव भयणीचो संबंध सांगाता रावचें, सांगाता चलचें, संतोशान दुखांत आमी वांटून घेवचें. पूण परिस्थिती आज तशी ना, ती आज चुकल्या. पयशां खातीर, आस्ती खातीर आज झगडन पडचें पळोवंक मेळटा आसतना ल्हान भुरगींच आज तें मोजें हें मोजें म्हणून झगडून पडटा आसतना आवय बापायनी सांगचें आसा तुमी दुस्मानांगी वा तुमी म्हजींच भुरगीं गी, तुमी दुस्मानांगी म्हजींच भुरगीं म्हणून ल्हानशा भुरग्यांक आज पळोवंक मेळटा आसतना पळय हें चिंताप आज मस्त आमकां पाड करून घेतलां. पूण जायत्या रितीन आमकां कुटुंब म्हणटा आसतना हें देवाचें मोगाचें कुटुंब आज आमी बांदूंक आसा. भाव भयण्यांनी मोगान एकवटून जियोवच्याक आनी तें जिवीत बांदून हाडच्याक आमकां आपोवणें दिता आसतना आज जेजू आपल्या आवय विशीं इल्लेशें सडीत उलयता. आवय विशीं, मोरये विशीं तो सडीत उलयता. एका विशिश्ट रितीन जशें मोरयेन जेजूक ह्या संवसारी दिलो तशें आमी जेजूक दिवंक आनी घेवन संवसारार वचूंक म्हाका आनी तुका आपोवणें आसा. आनी हांगातान हांवें भायर वेता आसतना त्याच जेजूक हांवें घेवन वचोंक आसा. ताचो मोग करन हांवें पेल्याचो मोग करूंक. मोरयेन जेजूक ह्या संवसारी दिलो तशें हांवें आनी तुवें दिवंक आसा. तें देखून आमी आमच्या पात्रोनाची देख घेवंक जाय. कित्याक भाग्यवंत सान लॉरेसान तोच वावर केल्लो. तो भाग्यवंत जेजूक सडीत जावन तो मानवलो. एका दिसान जावन तो जेजूक मानवलो जावना बदलाक कळमीत नातली त्याग, सेवा आनी दुबळ्यांची सेवा ताणें केली. मात्र न्ही आपणाच्या संपूर्ण जिवाचें बलिदान ताणें केलें आसता. त्या सान लॉरेसाची देख घेवन आमी आज फुडें वचूंक आसा. जेजूक आमी पेल्याक आमी दिवंक आसा. म्हज्या ल्हाना भावांक तुमी कितें केलें, म्हज्या ल्हाना भयणीक तुमी कितें केलें तें म्हाकाच केलें म्हणले परी आज आमी तीच सेवा करून जेजूची आवय, जेजूचो भाव आनी जेजूची भयण जावन आज जियोवच्याक म्हाका आनी तुका आपोवणें आसता. मोगाच्या भावा आनी भयणी, जशें असलो वावर आमी करता आसतना आयच्या उद्गारांत सांगिल्ले परी तुमी एकामेकाचो मोग करता आसतना बाप आनी हांव तुमचो मोग करतलो आनी आमी दोगी येवन तुमचे थंय रावतल्या म्हणली बसवणी आज करता आसतना ह्या उद्गारांत आमी आयकलेली ती उतरां. आज आमी असलो वावर करता आसतना जेजू म्हजे थंय आनी तुजे थंय आज तो जियेता म्हणटा आसतना मोगाच्या भावा आनी भयणी, आयच्या पयलें वाचप मिका प्रवादेचें अध्याय 7 वळ 18 ते 20 आमी आयकलेलें एक मागणें. आमी तें आज मागणें करूंक उगडासान दवरूंक जाय. आनी असले मागणें आमी करता आसतना ताच्या कुटुंबाचे सांदे जावंक आमकां आपयलां आसता. ही विंचवण करूंक हांव आनी तूं तयार आसांगी म्हणलें एक सवाल विचारूंक आसा. जो कोण बापाची कुशी करता तसो म्हजी आवय, म्हजो बाव आनी म्हजी भयण म्हणटा आसतना एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. मरये बरी जावंक म्हाका आनी तुका आपोवणें आसा. जेजूक संवसाराक दिवंक म्हाका आनी तुका आपोवणें आसा. तर हें आपोवणें स्विकार करून देवाचो मोग करून पेल्याचो मोग करूंक हांव फुडें सरतांगी. ह्या सवालाक आमी जाप सोदता आसतना जेजूचो भाव, जेजूची भयण आनी आवय जावंक आमकां दिल्ल्या जबाबदारींत सोम्याची कुशी करूंक गरजेचो आदार ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया. आमेन.
वज्रांनी मोतिया आशेनाय तू दनिया मोगाची ती म्हजी कृत्या विसरताय तू सोमिया मोलादी वज्रांनी मोतिया आशेनाय तू दनिया मोगाची ती म्हजी कृत्या विसरताय तू सोमिया उंड्या वयना सवे अर्पिता हर एक जिणे काणीक जावन तुका दिवचे स्वीकार कर काळीज म्हजे स्वीकार त्या विसरताय तू सोमिया मोलादीक वज्रांनी मोतिया आशेनाय तू दनिया मोगाची ती म्हजी कृत्या विसरताय तू सोमिया जाऊं दी जीवन मुझे सेवेन ते सार्थक करे वांटून घेता सर मुझे तुवेंच ते मोगान दिल्ले तुवेंच ते मोगान दिल्ले म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं दी म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या आनी पवित्र सेवेच्या लागान सर्वेच पोर मानून घे प्रेतीच्या बापा तुझ्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भाग्यवंत लोरेस जमनींत वंपलेल्या गोवांच्या कणापोरी आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत पर्वा करिनासतना रक्त साक्षाच्या मरणा वरवीं महिमेवंत जाल्लो आनी पवित्र सभेक सुबाम पीक दिवंक पावलो ह्याच मनान आमी संवसाराच्या सडवणे पासोत आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया वयशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या हा फायद्याचो लोरेस तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी सोलोवन आनी आपलें रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली हे परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी आमचे असक्त कायेन क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुझे बोळ संपूर्णायेन परसळटा देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता दरबारांचो सर्वेस परतून सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान म्हणून सर्गी तुका जय जय सर्वेस पोराचे नामी येता ताका जय म्हणून सर्गी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावंक ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो
तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वरवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta sogut pergatuia. सोम्या जेजू तुझे बरे आम्ही समरता, तुझे पुनर्जीवन पो आम्ही परगटा, तुझ्या येया सोम्या जेजू आम्ही अथ्रेता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजे सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका धीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रतिमेचे विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियो आमचे बगेवन बापा आनी पिटर पौल आमचे गवळी बापा आनी सगळ्या जाकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमुगांत वाडय. पूण जिवंतपणाचो भरवंसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां तुजे इश्टगती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर. विशेश जावन ह्या नोवेनाक पयस पयस आयल्या सर्व लोकांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरिये देवाचे माये सांगाती, तिचो पती भाग्यवंत जुझे, भाग्यवंत धर्मदुता, आमचो शेरोती भाग्यवंत लॉरेस आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. थंय सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनांत दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सांगत आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजी खुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेंत पडोवंक दिव नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना.
सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोफे असो. तुमचे सोबे असो. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवण लाभल्ली आमी सर्व सुभागी. ठेंबाक म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू मुझे थंय राव. जेजू मुझे थंय तू संगी आसतना नाका म्हाका काय. जेजू मुझे थंय राव. जेजू मुझे थंय तू संगी आसतना नाका म्हाका काय. आत्मो म्हजो जेजू पयस पावलो. पातकान बुडोवन तुका विसरून गेलो. तुजे कृपे तुजे दये तुजे थंय सोमिया पाटी परतलो. तुजे कृपे तुजे दये तुजे थंय सोमिया पाटी परतलो. जेजू मुझे थंय राव. जेजू मुझे थंय तू संगी आसतना नाका म्हाका काय. जेजू मुझे थंय राव. जेजू मुझे थंय तू संगी आसतना नाका म्हाका काय. संसारांत हांव समाधान आशिल्लो. सोदून सोदून हांव सगळोच थकलो. हांव धांवेलो हांव भुकेलो. मोगान तुज्या हातांत दोशी जालो. हांव धांवेलो हांव भुकेलो. मोगान तुज्या हातांत दोशी जालो. जेजू मुझे थंय राव. जेजू मुझे थंय तू संगी आसतना नाका म्हाका काय. जेजू मुझे थंय राव. जेजू मुझे थंय तू संगी आसतना नाका म्हाका काय.
समी म्हणटा कोण म्हजी सेवा करता जाल्यार ताणें म्हजो पाटलाव करूंक जाय आनी जंय हांव आसां थंय म्हजो सेवकी आसतलो. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा आमी घेतल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं भाग्यवंत लॉरेसाच्या काळजा परी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भावां भयणीच्या कश्टांक आनी हाल उपद्रांक उगड आनी तांच्या गरजांक पावोवंक आमचे हात पाय सुटसुडीत कर. गरिबांचे आनी अनीत भोगतेल्यांचे हक्क राखूंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्कां पासत कश्ट मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोफे आसो आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. आमेन. वसनेयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुका. अशी आज हांगासर पयस पयस जावन व्हडा संख्यान ह्या नव्यानाक येयल्ल्या तुमकां शुभेस्तां देव बरें करूं. हांगासर आमचो आज फादर जेसन मनीस हांगासर आदलो सहायक विगार लॉरेटोचो प्रिंसिपल सेंट्रल स्कूल आसो ताणें आमकां गोवा पुरबायतार मागणें सोडून व्हेला. शुभेस्तान आमी तांचो आमी उपकार बावुरता. येवच्या मंगळारा मानदी बाप आल्विन रिचार्ड डिसोजा कुटुंबा केंद्राचो निर्देशक तो हांगासर येतलो आनी सर कुटुंबा खातीर कुटुंबांची मस्त त्या सम हांगासर हाडून येतात. कुटुंबा खातीर मागणें आसतलें व्हडा संख्यान येवया. आज हांगासर हांव कुमक केल्ल्या विशयी जमान करता. आज हांगासर आमचो लुईस डिसोजा 94 वर्सांचो बर्थडे ताणें आमकां हांगासर आर्गामीस ताणें हांगासर दिला. म्हाका म्हज्या आवयचो फर्स्ट काजन तो पयशेल्या आमे बळतावन तो सकाळीं म्हळ्यार भुरग्यांनी हाडला. ताचो पूत आनी धूव आमच्या पिरकेजीन रावतात हांगासर इनलायन बिल्डिंगांत आसात. मॅक्सीम ताचो पप्पा तो हांगासर ताका आमी आज ताका हॅपी बर्थडे म्हणटा. ताका आमी बळ भलायकी मागता आनी भुरग्यांक धांवन आनी हेरांक धांवन चडीत मोग सेवा ताका मागता. हांगासर आतां आमचो प्रधान याजाक आनी आमचो सहायक पदऱ्याक तांकां एक वात आनी फुलांचो बुक्को दिवन मान करची म्हणून विनंती करता. हांगासर मुखार बसोवन आसा मुखल्या बांकार हांगासर तेंचो आसा. बर्थडेचे लाडू जेवणा वेळा फुडें आसन काडून घेया थंयसर आसात. देव बरें करूं. आनी एक आमकां आयच्या जेवणाक मुख्य पोशाक जावन आनी एक आसात आमची देवादी तोमास लोबाची आत्मीय वाचो 15 वर्सां फुडें आसा. मीच दिलां रिटा लोबो आनी कुटुंबा घेवन कुर्सा वाडा दायक मुखार येवन भात काणकेची विनंती करता. रिटा लोबो. जेवणाक कुमो केलीं हेरां आसात ती मुखार येवन वात वरात. रोनाल्ड डिसोजा कुडुपू आनी 2000 दान दिला. जेराल्ड क्रास्टा बऱ्या भलायकी बसत अर्गान दिवन मागोवंक वामंजूर हांगा 1.5 क्विंटल तांदूळ आमकां हाडून दिला. येदोळस ग्रेसी फर्नांडीस फातिमा आनी दान दिलां. तांणी मुखार वात वराचें म्हणून विनंती करता. दान दिल्या सुरवांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर फाटल्यान तावन काय स्वामी संपूर्ण भलायकी पाटी दिवन दी म्हणून आमी ताचे पासती मागया. हांगासर आज त्या सवा थोड्या दिवन सांगच्या आदीं थोड्यो कळोवण्यो तुमकां आतां हांव सांगतां. आज नवें करून कुमक केल्ल्या पाद्र्याचो उपकार बावरतना आज कुमसारां कुमक केल्या. फादर विलियम मंदिरांत कापुजीन पाद्र्याक तर एक मंगळारा हांगासर कुमक करूंक वपला. इटेलींत पाद्र्या पियोचे खंयसर कूड आसा थंयसर तो पाद्र्याक जायतीं वर्सां सेवा दिवन वचलो कुमसारीन. आनी आतां आमच्याच पिरकेचे हांगा कुमसारीन सेवा दिवं ते पाद्रे पियोचे कुमसारीन येवन बसता म्हजें बागी हें म्हणून. आतां पाद्र्या भायर आयलो मात्र इदळ मुसरी बसून आसलो. हर एक मंगळार ताणें येता म्हूण सांगलां.
आमी बरें खुमसार जावन हांगासर तयाराय करया फादर विलियम आंद्रादे कापुजीन पाद्र्या देव बरें करूं. हांगासर सगळे नव्यान मुक्ताले भक्तिकांत जेवण आसा दयाकरणी जेवण तुमी स्विकार करचे विनंती करता. जेवणा बाबतींत फूल स्पॉन्सर दिवचे जाल्यार 15,000 रुपये तुमी दिवयेत. ह्या बुने कितलेय तुमी दिवयेत. फुले फुला फाटले दिल्ल्यान आमी देव बरें करूं म्हणटा. मिसान दिल्ल्यांनी काणिके भरशीं काणिको हाडून भागीदार जावचें भोव बरें. जेवणा तुमी व्हडा संख्यान खंय ते वरवीं दितात तर तुमी सोमारा सांजेर साडल्यार बरें. रांदपाक तांदूळ जावं रांदपाक सामान जावं कितेंय सोमारा सांजे धाडून आमकां रांदपाक मंगळाराक उपकारा पडटा. कावन्सिलींग तुमकां जाय तें सदां ह्या जाग ऑफिसान मेळटा. पयलीं फोन केल्यार चड बरें. पूण आजय तुमी आयिल्ल्यानी हांगासर कावन्सिलर वांजेला जर आसल्यार पिडेस्ताच्यो हात धरून म्हाका जर येवन भितर ऑफिसा लागीं येया. थंयसर आमी एवेलेबल आसा. त्या समा आसल्यार आमकां कळया. ह्या बॉक्सांनी घाला. भक्तीक स्टॉल आसा तुमी थंय भेट करा. थंयसर थोडीं आल्या बऱ्याची वखदांय आसात. तुमकां काणयो कशी काडना जाल्यार म्हजे लागीं येवन विचारा. हांव तुमकां सांगता. ते जायत्या वर्सां जावन आदी पक्षी कितें आसता जावनी आमी दित्या आसल्या तुमी घेवयेत. आराधने कॉपेल आसा हांगासर पंदल्यान तेणे तुमी पंदल्यान गेल्यार भोव सोबीत आराधने कॉपेल आसा. तुमी थंय सक्रमेंत आराधना दवरला तुमी मागयेत. बाकी कुर्साची आनी सांग लॉरेन्स जे ओरिजिनल रेलिको हांगासर आसात थंयसर तुमी आराधने कॉपेलान थंयसर मागयेत. हांगासर इगेचे वाठार सदां सकाळीं 5:30 वरां जावन रातीक 8 वरां म्हणसर भक्तिकांनी येवन मागच्या खातीर गेटी उक्त्योच आसात. तुमी येवन मागयेत. राती 10:30 वरां म्हणसर धाकटी गेटी उक्ती आसता. आमी पळयता जायते फावटी एअरपोर्टार येतेली वेतेली हांगासर एक घडी येवन मागोवन धांवतात. देखून तशें आमी दवरता. देखून भक्तिकांक अवकाश जावचे खातीर कुमसाराक तुमी हप्त्या मदीं केदाळा येवन आमकां विचारयेत. कुमसार आमी करतले. हांगासर कीबोर्ड खेळोंक गायचे दिसा कुमो करूंक गायिल्ले आमचो सायमन पायस जायत्या वर्सां कुमो करता. तशें डिवायन वर्ड TV ताच्या मालक स्टीवन मेंडीस देव बरें करूं म्हणटाना जस्मीन सुराज आसा तशें नयनालाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमचे गावप्यांकी क्वायर सद्यांकी देव बरें करूं म्हणून आमी म्हणटा. हांगासर आतां आमी नवेन आराम करतना पयले आमी त्या आमी अर्घां आमी वाचता. फाटल्या हप्त्यांत कोणाक बरेंपण मेळिल्लें आनी अर्घां दिल्लीं आसात. अर्घां वाचता. जेराल्ड क्रास्टा वामांचेर हाची सर्जरी बऱ्या तरेन जाल्ल्या खातीर तशेंच बरी भलायकी फावो जाल्ल्या खातीर देवाक अर्घां दिता. अर्घां तुका सुमियान जेजू आनी एकल्या रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ल्या खातीर अर्घां दिता. अर्घां तुका सुमियान जेजू एका भुरग्याची पोटाची दूख संपूर्ण गुण जाल्ल्या खातीर अर्घां दिता. अर्घां तुका सुमियान जेजू. तशेंच आयसीयून आसल्या पिडेस्तांक भायर हाडलां आनी भलायकी बरी मेळोवन जाल्या आनी बऱ्या भलायकी मेळोवन घरा गेल्यांत आनी काम मेळ्ळां म्हणून सांगलां आमकां. आमकां हेर त्या संवादांची मेळ्ळ्यान म्हणटा न्ही आमकां कळयलां. देखून आमी अर्घां दिता. सांगाता म्हणून अर्घां गीत आमी गावया मेळ्ळ्या स्वरूपकारां खातीर आमी आतां अर्घां गीत गावया. अर्घां दिता हांव सर्वेस्परा तुवें केल्या त्या सरोकारा व्हडा संतोषा भक्तीर मना हसिता तुजें नांव. हांगासर तुमकां उडास केलो सांगो व्हडलें फेस्त आमचें यात्री केंद्राचें कितलें व्हडलें फेस्त हांगाचें तें जावन आसा. ऑगस्टा 10 तारखेक येवचें उडास दवरा त्या फेस्ताक येवंक. त्या दिसा आमचो मंगळो सोबीत साहेब सकाळीं मीस सांगता सकाळीं 10:30 वरार. सांजे तशें 6:30 वरार 5:30 वरार आमचो मैसूर सोबीत साहेब हांगासर मीस पेटयतले. 1 तारीख जावन 9 तारीख म्हणसर हांगासर नोवेन आसा सदां. आमचे नांवार्थी पाद्र्याप येवन विविध इराद्यां पासत मागतले. सुमार 5 जाण बी साहेब हातूंत ह्या नोवेनांत तशें हातूंत आमच्या फेस्ता संभ्रमान भागीदार जातात. आयताराची इंग्लीश मिसां आसतली आनी आयतारा सडीत मिसां आसात. 2 तारखेर 9 ते सडीत मिसां आसात. सुमार 8:30 वरां इंग्लीश मिसां. 9 तारखेर 12 वरां मलयाळम मिसी आसा. नोवेनाच्या 9 दिसांनी जेवणाचें मंडावळ आसा. तुमी येवन भागीदार जावयेत. पुरवां 26 तारखेर येवचें आयतारा हांगा संभ्रम एक आमचो वज्याचो पुरशांव आसा. मेरी हिल टावन हांगा म्हणसरी बँडा वचपान भोव सोबीत वज्याचो पुरशांव. हिची नांव येदोळ थोड्यान सांगलां वामांजूर टावन वजी त्या कुशीन येता म्हणून हेणे कावूर टावन येतात. पूर आमी सगळीं पयिल्ले आमी मेरी हिल पावचें थंय टावन आमी वजी हाडून येवची. आनी देखून तुमी
व्हडा संख्यान येवया पुरो वज्यान पुरशेवाक येवचे आयतारा सांजे ज्युस्त 4:30 वरार हांगासर मेरी हिलच्या आमच्या सेंट्रल स्कुलांत हांव कार्मे सेंट्रल स्कूल आराम जाता तुमी भागीदार जायचे हांव विनंती करता येवच्या सोनवारा स्वच्छ भारत अभियान आमी हांगासर येता हांगासर आमी हे वॉटर क्लीन करूंक मारो क्लीन करूंक आमी वावुरतले ताकाय मोन आसत्यांनी येवयेत देव बरें करूं सगळ्या फेस्ताच्या मंडळावळीन भागीदार जावया 8 तारखेर सोनवारा दिसा ब्रदर प्रकाशाचे मागणी हांगासर आसतलें सांजे 3 वरां राती 10 वरां म्हणसरी तो हांगासर भुरग्यां खातीर कुटुंबां विशेश मागणें चलयतलो आनी मदगात त्या दिसा मागण्याच्या मदें बेंगलोरचो निवृत्त आर्चबिशप बर्नार्ड मोरास बाबू हांगासर मिसी भेटयतलो त्या दिसा 8 तारखेर सोनवारा व्हडा संख्यान येवया आनी भागीदार जावया तुमकां वत्तायाचें आपणें दिता सगळीं आमी आतां नवें भागीदार त्या सांवांत वचता 4 जाणांक आमाल पिवन येता सुटका मेळच्या खातीर 7 जाणांक बँकाचें लोन फारीक करून तांक मेळच्या खातीर 2 जाणांचो राग पयस पेच्या खातीर 2 हार्ट प्रॉब्लेम तशेंच ब्लॉक्स नॉर्मल जावचे खातीर 8 जाणां बरी सैरीक मेळच्या खातीर 3 जाणांक शेड कोंकली ताप गूण जावचे खातीर 9 जाणांक बरें काम मेळच्या खातीर कॅनडा वँकुवरांत 1000 कार्य व्याप्त्यान जावचें आसा बऱ्या तरेन जावचे खातीर आनी जोड्या मागचे खातीर मागलांतांनी 2 जाणांनी दिल्ले भांगार पयशे फाटीं मेळचे खातीर एका भुरग्यान सुडाळ उलोवचे खातीर 10 जाणांक भुरग्यांचे देणे फावो जावचे खातीर एका दाक्तराच्या पुताची भलायकी बरी जावचे खातीर ही मागणी आमी भेटोवया एकांतार करुया ऐक मुझे मागणे सौम्या देवा उदार काळी स्तुती मागा आईच्या दिसा 5 जाणांची BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावं तेगांचे केस जडचे रावचे खातीर 3 जाणांचो जागो बऱ्या मोलाक विकोन हेचे खातीर 10 जाणांक कॅन्सर पिडा गूण जावचे खातीर घरचें काम धरिल्लें बऱ्या तरेन बेगीन जावचे खातीर दुबायंत एक बरें घर फावो जावचे खातीर झुजां रावचे खातीर आटोळगांवांत असल्या भावंडांक बरें काम मेळचे खातीर आसलें काम उरचे खातीर मायग्रेन गॅस्ट्रीक आनी एलर्जी तावन सुटका मेळचे खातीर एका स्त्रियेची फायब्रॉयड पिडा संपूर्ण तरां गूण जावचे खातीर आमी मागया जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करिता तुका 2 जर्मनींत बरें काम आनी बरें घर फावो जावचे खातीर परगांवांत वावूर नासच्या बरें सैरीक मेळचे खातीर 2 जाणांनी पोटाची दूख गूण जावचे खातीर स्पेनांत आसल्या एकलेक संपूर्ण भलायकी मेळचे खातीर इंग्लंडांत एकलो कामा खातीर राखता बरें काम मेळचे खातीर दोळ्यांची दिश्ट आनी स्कीन एलर्जी गूण जावचे खातीर अमेरिकांत एकलो आमचो तरणाटो 5 वर्सांचो कामाक राखता त्या कामाचे देणे मेळचे खातीर बिझनेस बऱ्या तरेन जावचे खातीर एकल्याचें ऑपरेशन बऱ्या तरेन जावचे खातीर शिकोवंक बरी मोत जाणवायांनी मेळचे खातीर आळसाय पयस वयच्या खातीर 3 कुटुंबां तांच्या सत्या खातीर मागतात एका स्त्रियेचे पतीन अणभवती स्त्रिये तावन पयस रावचे खातीर म्हळ्यार थंयसर काजार जावं ना थंयसर 2 जाणांचे काजाराचें कार्य बऱ्या तरेन जावचे खातीर अक्रिस्तांवाचे बावंड्याच्या मोगार पडल्यांक त्या मोगा तावन थंय तावन सुटका जावन बरें क्रिस्तांव काजार जावं शकच्या खातीर पांयाचे गांठी दूख गूण जावंक 3 जाणां मागतात एकल्याचे पयन बऱ्या तरेन जावचे खातीर 4 कोर्ट केस बऱ्या तरेन इत्यार्थ जावं 2 जाणांक फायब्रॉयड समस्या सुटका मेळोवंक एकल्याचो पांयाचो गांठी दूख गूण जावं किडनी इन्फेक्शन गूण जावं एकल्या गोमटी दूख आनी डिस्क प्रॉब्लेम गूण जावं स्कीन एलर्जी गूण जावं आनी कोण भुरगे 2 आयल्यात आज भिरांती तावन गूण जावचे खातीर आनी स्कीन एलर्जी तावन गूण जावचे खातीर एकल्याची खोंकली संपूर्ण तरां गूण जावचे खातीर ही मागणी आमची आसता त्या समर्पिया कांतार आमी गावया दयाळ बापा दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय दयाळ बाबा दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय विशेष त्या समाज दिला थोडे आज म्हाका जेत्त म्हणून आज डेनिसा बरी सैरीक फावो जावचे खातीर ट्रिजाची त्या जारी जावचे खातीर लिंडाक भुरग्यांचे देणे फावो जावचे खातीर लिनरचे कॅन्सर गूण जावचे खातीर आयुश्याचे स्पायनाचे प्रॉब्लेम सर्जरी नासतना गूण जावचे खातीर आलेखाक बरें काम फावो जावचे खातीर
अनिल डिसोजाक दिल्ले पयशे पाटी मेळोंक रोजीचे कॅन्सर गूण जावचे खातीर ग्रेसीचे पांय दूख गूण जावचे खातीर लिली म्हणले पांयाची गांठी दूख गूण जावचे खातीर स्काय एका बेबीक सुडाळ उलोवंक जावचे खातीर आल्टनचे पयस जावं आनी गॅस्ट्रीक गूण जावचे खातीर मेलिसाक दुबायंत बरें काम मेळचे खातीर जॉयलान आमाल पिवोनी सोडचे खातीर विल्सनाची एग्जाम ताची क्लियर करचे खातीर एकल्याचे मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल येवचे खातीर शेयोन 7 वर्साच्या भुरग्याक सारकें उलोवंक आनी एक बरें भलायकी मेळोवंक लाविनाचे RFचे पयशे ताका मेळचे खातीर आनी 4 भुरगीं ही ऑटिझमान कश्ट जातात तांकां बरी भलायकी मेळच्या खातीर आनी तांकां परत जल्मोचे भुरगे भलायकी भुरगे जल्मोचे खातीर ही सगळे सांग पासत आमी आतां मागया आयक मुझे मागणे सोम्या देवा उदार काळी स्तुती म्हाका आयच्या दिसा नव्याचे मागणे आसचे आमचे मोठे मागणे म्हणजे खातीर ती मुगेली कांतार गावया Patronza Loresa Naman करतावा मी तुका आमच्या सर्वाच्या सरळ वाटेन क्रिजायाच्या ये जैते वन सालोरेसा पवित्र सभेच्या प्रधान सेवका आणि माटिरा वरत्या पातयेन आनी बरवशान आमी तुजे सरशी आयल्या दयेन आमचे प्रार्थन आयक आनी तुज्या जिणे बरी आमची जिणी आमी रुपीत करूंक आमकां आदार दी देवाची आनी पेल्याची सदां सेवा करूंक आमकां प्रेरण दी देवातय आमचो भावार्थ सडय आमच्या चालत्या जिवनांत भावार्था विरोध येवच्या सर्व ताळण्यांचेर जैत व्हरूंक आमकां मजत दी तवळ पवित्र सक्रामेंत आमी जोडून आमचो भावार्थ दृढ करूंक आमकां बरें मोन दी दुबळ्यांतय पिडेस्तांतय आनी गत आदारणांतल्यांतय उदार जावंक आनी तांच्या गरजांत पावोवंक आमकां दया कर पवित्र येवकारिस्तांतय आनी मागण्याच्या जिवनांत आमकां आकर्शीत कर कुर्सार केळायलेल्या जेजुतांत आमच्या जिणयेक प्रेरण जोडून सर्गीच्या राजा पासून वावरूंक आमकां बोळ दी आमच्या सर्व युवा जणांक तांणी पवित्र सभेचे मुखले खंबे आनी महान शिल्पी जावंक तुजो आदार पटय अक्रिस्तावांक आनी भावार्थांत शेळिल्ल्यांक सर्गीचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळाशी कर भावार्था प्रमाणे बरे क्रिस्तांव जिणी जियोंक आनी भागी मोरण सर्गी तुज्या संगी देवाक होगोळसूंक आमकां फावो जावच्याक आमचे खातीर देवा लागीं विनंती कर म्हूण मागता आमेन पिडेस्तां खातीर मागणे सोम्याचे नावे आमचो आधार ताणे रस्ता सर्गानी संसार सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसो तुमचे सोवे आसो एक घडीभर सर पिडेस्तांचो उगडास आमी काडया विविध तेसांव आमी आयकली पिडेतावन मुक्त जावच्याक कुडीची मतीची पिडा पयस जावच्या खातीर आमी मागया आमकांय बऱ्या भलायकेन सोमी राखू आनी सांबाळू म्हणून आमी मागया प्रार्थुया सर्गींच्या बापा विविध तरांच्या दुखीक पिडेक कश्टांक आनी अडचणेक सांपडलेल्या थंय तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विजमिता करून दाखयला तेच परी तुज्या सेवका लोरेसान आपल्या जिन्यांनी मरणान जायतीं अजापां करून तिचो मोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत ओडून हाडली ताच्या विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी कश्टांतले विघ्नांतल्या आनी आव्हानांतले आमकां निवार हे घडी आमी उचारिल्ल्यो आनी उचारिनातल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता तुजी खुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हूण मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन रेलिकेचो आशिर्वाद आमी आतां घेतलेलो सर आमची विक्षकां विविध जाग्यार आतां मागते आसात तांचे पासून विशेष उडास कारण आमी आतां मागते आसा सालोरेस तांकां सोमेस्तांक थंय जेजू थंय आसची बरी भलायकी तांकां जोड दी म्हणून विशेश आतां मागया
आमपासून विनंती कर भाग्यवंत लोरेसा. ख्रिस्ताच्या बसण्याक आम्ही पावसाचे खातीर प्रार्थुया. सर्व पदवेदार देवा, भाग्यवंत लोरेसाक उज्याच्या वळवळ्यांचेर जैतवरची सकत तुवें दिली. आमच्या वायट वडण्याचो उजो पालवोवची सकत आमकां दी. आमी भावार्थान जियोंक आनी आमच्या जिवितांत जेजू क्रिस्ताक साक्ष दिवंक आमकां कृपा दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफा. देवीचा आशीर्वाद आम्ही घेऊया. उभी रावया. हांगासर आतां आमोऱ्यान जेवणाचेर आशीर्वाद आमचो सहायक फादर लॉरेन्स कुटिनास आतां चलोवन व्हरतलो. ताचो बर्थडे काल आमी केलो. ताकाय बरें मागता. ताका मातशें बळबलायकी मागता. समयेच्या बुडव्यान मरी एक बरी कोबार हाडली. आणि पवित्र वेदी गरबेज जाली. नमान बरेकर पेनबरले समजुरी सांगाता श्रेम दवतून देव आणि सेम फॉल जिचो बगीन ती बरे देवाचे मया पापिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. आपले समयेची साकर तुझे सत्प्रमाणे मुझे ते जावं. नमान बरेकर पेनबरले समजुरी सांगाता श्रेम दवतून देव आणि सेम फॉल जिचो बगीन ती बरे देवाचे मया पापिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. आणि देवाचो पुत मनीस आणि आमचे बदे जियेलो. नमान बरेकर पेनबरले समजुरी सांगाता श्रेम दवतून देव आणि सेम फॉल जिचो बगीन ती बरे देवाचे मया पापिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. बगेवन देवाची माया बसत बिनाती क्रिस्ताच्या बसण्याक आमी फावस जावचे खातीर मागया येसुम्या बडव्यान बरी कबार दिले वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशा बंद केले आमी जना जाल्या. ताच्या कश्ट आनी कुर्सा वरवीं जिवंतपणाच्या नादाक आमी पावशे. तुझी कृपा आमच्या तस्करी बोध म्हण आमी मागता. त्याच क्रिस्तांच्या स्मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशे सतानी सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र जशी आत्म्याक आदी तशे सतानी सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशे सतानी सदा सर्वदा आमेन. देवा गेल्ल्या बुडव्या म्हजे रत्न्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाई तुझे दबेन म्हजे मोतच बडाई म्हाका राव सांबाळ चले. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस प्रदयाळ बापा, आमी तुका अर्गां दिता आयचो दीस फावो केल्ल्या खातीर. हांवें तुमचो मोग केलो तशें एकामेकाचो मोग करा म्हणून आमकां आपण दिल्या आसतना सान लोरेसान दुर्बळ्यांचो मोग केलो. त्याच परी आमी सान लोरेसाची जतन मजत घेवन दुर्बळ्यांचो मोग कर एकामेका ते मोगान जिवंक आमकां कृपा आनी आधार दी. तशेंच आज आमी सेंकवेच्या जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हे जेवणा वरवीं आमचो मोगाचो बांदगड जावं दी आनी एकामेकाच्या सेवेंत आमकां मेतेर करूंक जाय कृपा आनी आधार दी. हे आमी मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेच पर तुमचे सवय आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप पोतू आनी पवित्रात्मो तुमचेर आनी तुमी सेवकाच्या जेवणाचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. आता आमी आत्मेसन येतले मागीर पवित्र तेलान तुमचे क्रीस काडटले. ही सोपन मुझे उदाक्षिण आहे सोमिया आणि हांव नीत जातलो. दूत म्हाका आणि हिमा प्रास दोवो जातलो. ही सोपन मुझे उदाक्षिण आहे सोमिया आणि हांव नीत जातलो. काकूट मुझी करे देवा तूं काकूलदार. ही सोपन मुझे उदाक्षिण आहे सोमिया आणि हांव नीत जातलो.
आसा नमान करता आमी तुका पावतूराक आमच्या सर्वांच्या सलय वाटेन क्रिस्रायाच्या Kiloi moksomia Jezuso Prasarloi संदेश Christaso Zodloi koro martiraso Amar sasnik chivitaso Mogal patron sadoresa नमान करता आमी तुका पावतूराक आमच्या सर्वांच्या सलय वाटेन क्रिस्रायाच्या एकठांय कर तू कुटुंबां आमची एकाच काळजांनी मोनाची रूपी क्रिस्तांच्या सोम्याची देणी घेवच्या जिविताची मोगाळ पात्रोन सालोरेसा नमान करता आमी तुका पावतूराक आमच्या सर्वांच्या सलय वाटेन क्रिस्रायाच्या मोगाळ पुता सोवे आंकवार मोरी आशीर्वादी सांत लॉरेन्सा अम्मा बसोत विनंती कर भगिवंत कुर्साची करवे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.